कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हाली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार। आयज रंगपंचमी आणि ह्या निमतान पुराय गोंय जे आसा ते रंगान नटिल्लें आसा। वेगवेगळे परंपरे प्रमाण होळयेची ही परब जी आसा ती गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयज मनयल्ली आसा। तर आयच्या दिसाचो घडामोडींचो नियाळ घेवपा खातीर या सगळ्यांत पयलीं आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकारा कडेन। गोवा स्कूल एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक अमेंडमेंट रूल हाडलेलो आसा जेणे करून जे विद्यार्थी आसात त्यांचो सगळो टायमींग शेड्यूल सगळो ह्या हितून घातलेलो आसा। पयली ते 5वी आनीक 9वी हे जे वर्ग आसात ह्या वर्गांक जुनान क्लासीस सुरवात जातल्यो आनी एप्रिलान क्लासीस सोंपतल्यो। तशेंच क्लास 6वी ते 10वी आनीक 12वी हे जे वर्ग आसात हांकां जे NEPचे जे रूल आसात ते लागतले। एप्रिलान क्लास सुरू जातल्यो आनीक मार्चान सोंपतल्यो। आनी एक एप्रिलान क्लास सुरू जावचे पयलीं जे एक आठवड्याचे जे गॅप आसा ते गॅप हांगा आसतले। तशेंच मागीर जे समर वेकेशन आसा ते 1 मे ते 5 वीक आसतले, 5 आठवडे आसतले, 1 मेक सुरू जातले। त्याच बरोबर जे दिवाळी वेकेशन आसा ते ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरान आसतले आनीक तितून 3 आठवड्याचो ब्रेक आसतलो, 3 आठवड्याची सुटी आसतली। मागीर तशेंच जे गणेश चतुर्थीचे जे हे आसा ते 1 आठवड्याची सुटी आसतली। गणेश चतुर्थीची जी हॉलिडे आसा ती 1 आठवड्याची सुटी आसतली। तशेंच क्रिसमसाक खातीर जी हॉलिडे आसा ती 24 डिसेंबर ते 2 जानेवारी पर्यंत आसतली। सो हो जो गॅजेट आसा तो एज्युकेशनाच्या डायरेक्टरान काडलेलो आसा आनीक तेणें अशें सांगलेलें आसा की कोणाक ऑब्जेक्शन आसा किंवा कोणाक कितें सजेशन आसा जाल्यार ते 5 दीस भितर एज्युकेशन डायरेक्टराक कळोवचें म्हणून। सो ही जी पुराय बातमी आसा ती तुमी आज सांजेच्या 7च्या बुलेटिनां पळोवंक शकतले। तर नवे शिक्षणीक धोरणाचे जे नेम आसात त्या विशीं आमकां गौरेशान सांगिल्लेच आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आयज होळी म्हटल्यार रंगपंचम। पुराय गोंयांत आयज रंगपंचम व्हडा उमेदीन मनयली। तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां ह्या होळयेच्या निमतान एक अशें अपील केला की जे रंग आसात ते ऑर्गेनीक कलरूच वापरचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें आसा। ही जी बातमी आसा ती तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवची। तर आयज होळयेच्या दिसाकूय एक धक्कादायक बातमी घडिल्ली आसा। ती नेमकी खंयची आसा ताचे विशीं जाणून घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी धक्कादायक बातमी म्हणजे ती अशी वास्को हांगा एकल्याचो खून जाल्लो आसा। ताजे कारण आयकून तुमकां अजापूच दिसतलें की ह्या कारणावयल्यान सुद्दां खून जातलो काय म्हणून। व्हडल्या भावान धाकट्या भावाची गाडी सांगिनासतना व्हेली ह्या कारणा वयल्यान तांच्या मदीं वाद जालो आनी ह्या वादा लागून धाकट्या भावान आहा तो व्हडल्या भावाचो खून केल्लो आसा। आतां हेच खरें रिजन या अजून हेजी अजून माहिती अजून मेळूंक ना। हेजेर तपास सुरू आसा। हेची बातमी तुमी 7 लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी बातमी जी आमच्या सांत पिरायेचे चलयेचें अपहरण करपी बेंगळूरच्या दुबावीत आरोपीक दिवचल पुलिशेन अटक केलो आसा आनी ती जी घडणूक आसली ती 4-5 म्हयन्यां पयलींची आशिल्ली। सो तेजो सोद सुरू आशिल्लो। त्या आरोपीचें नांव आसा सूरज देवगिरी अशें त्या आरोपीचें नांव आसा आनी ताका आतां सुमार 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा। हेची बातमी तुमी 7 लायव्ह बुलेटिनाक पळयात।
तर साद्या कारणाक लागून तांच्यात वाद जालो आणि ते वादाचें जे रुपांतरण आसा ते खुनात जाल्लें आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटलीच. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन. पयल्यान पयलीं तुमकां होळयेची खुशाल बरीत परबी. आयची बातमी म्हणल्यार गोंय येरादारी पुलिसांनी 1 मार्च 2025 सावन व्हड बदल केला. गोंयांत आतां तालाव डिजिटल पद्दतीन फारीक तुमकां करचो पडटलो. ह्यान फुडें येरादारी नेमांक पाळो दिलो ना जाल्यार संबंदितांक दिल्ल्या तालावाचे पयशे फकत डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो वापर करून भरचे पडटले अशी माहिती प्रबोध शिरवळकर हांणी दिला. आनी ह्यान फुडें तालाव फारीक करपाक रोख पयशे घेवचे नात आनी आतां चलनांक रोख पयशे दिवपाची प्रथा पुराय बंद जाल्या. ही सगळी प्रक्रिया मार्चाच्या 1 तारखे सावन कॅशलेस जाला अशी माहिती प्रबोध शिरवळकर हांणी दिला. आनी तशेंच हे विशीं सविस्तर आमचो स्पेशल रिपोर्ट साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो. आतां चालन जे आसा ते पुरायपणान डिजिटल जाल्ले आसा. हो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां पळोवपाक मेळटलो. त्या भायर हेर घडामोडी ज्यो घडल्यात किंवा घडटल्यो तांचोय त्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तश्यो हेर ज्यो देशभरांतल्यो बातम्यो आसात त्यो 8:30 वरांचेर टॉप 25 ह्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कुडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.